पुलिसांच्या चुकीक लागून ड्रग्स केसींतले आरोपींक मेळपाक लागलो फटाफट जामीन। BNS कायद्यांतले तरतुदी प्रमाण जायना अटक, कोर्टाची निरीक्षणां, खासा रिपोर्ट। काँग्रेसीच्या वेणुगोपालाची फुडाऱ्याबरोबर 1 to 1 चर्चा, अमित गिरीश अंतर्गत वाद मिटना। अमित म्हणटा पक्ष गिरीशाचो न्ही, वेणुगोपाल म्हणटा गिरीश खरो निष्ठावंत। पर्वरी फ्लायओव्हर जालो कनेक्ट, सप्टेंबरात उक्तावण। सरकार म्हणटा प्रकल्प उदरगतीचे प्रतीक, विरोधकांनी फकत वायट न्ही अश्यो बऱ्यो गजाली पळोवच्यो। पर्वरी वाठारांतले फोडले 4 ते 5 व्हिला, दुबावीत सीसीटीव्हीत कॅप्चर, चोरांचो सोद सुरू, व्हडलेंशें चोरूंक ना। मंत्री रोहन म्हणटा टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचें। कलम 39A नाका रद्द करचे, बाणावलेच्या लोकांची मागणी। गांवचो सैम पारंपारीक वारसो तिगोवन दवरूंक शेत जमनींचे संरक्षण गरजेचें, लोक एकठांय। प्रुडंटाचे बिग स्टोरी उपरांत गिरी बंदराच्या डिसिल्डिंगाचे कामांक सुरवात, शेतकारांक थाकाय, शेतकार उपकारी, प्रुडंटाचो इम्पॅक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राजस्थानात सुरू केले 1.6 लाख कोटींचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प। या प्रकल्पांनी राज्यात विकास आणि रोजगाराक मेळटली चालना। IMDचो मुंबईक रेड अलर्ट, उटंगार पावसाची शक्यताय, शाळांक सुटी। तृणमूल काँग्रेसाक धक्को, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्या चंद्रिमा भट्टाचार्यान सगळ्या पक्षपदांचो दिलो राजीनामो। केंद्रीय सरकारान जम्मू काश्मीरातल्या दहशतवादी कारवायांकडेन संबंधित आशिल्ल्या 23 व्यक्तींक दहशतवादी म्हूण केले घोशीत।